बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाल बाबा भयणानो, देव आमकां मनशांक रचून संवसारान पाठयता आनी पाठयतना एक केरीत कार्य दिता. थोड्यांचें कार व्हड जाल्यार थोड्यांक ल्हान, पूण आमच्या कार्यांत आमी सदांकाळ जबाबदारीन जिवन देवा मुखार खात्रेचीं जावंक फावो. हेंच मनान धरून आयच्या सेवा धर्मान विशय घेतला तो हो: जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तोय व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो. देव भिरांतीन आनी देव पेल्याच्या मोगान भरून आमचो वावर आनी जबाबदारी खात्रेन करूंक मागुया. आयज साद्या कालाचो 25वो आयतार आनी हो आयतार आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांतांत देव आपोवण्यांक भेटयल्या. सगल्यांक आमकां देवाचें आपोवणें आसात, पूण आमच्या मोदें थोड्या जाणांक देव यादनिकी आनी म्हत्वाची जिविताक विचून काडटा. हें जावन आसा तें देव आपोवणें. आमी सगल्यांनी आनी भोव करून कुटुंबान आवय बापायन देव आपोवणेचो वावर करूंक आनी जायत्या आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ह्या वरवीं देव आपोवणें आमचे पवित्र सोबेक फावो जावंक आमची मागणी ह्या मिसाचे भेटयेक उबारुया. आयचे मिसाचे बलिदान देवाक आर्गां दिवन भेटयता, शेण दाखोवता. ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरुमता मोसेस डिसुसा आनी आल्बेर्टो रॉड्रिगीस. आपले खासदाराचे ओरोस समरुमता आल्बेर्टो रॉड्रिगीस आनी आल्वा फेर्नांडीस. देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या सुबा देण्यांनी बरो म्हूण आमी मागुया. भाव भयणो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आज आमचे दियोस्तिसींत आमी आपोवण्या खातीर भेटयलेलो आयतार समरुमता. आमकां आमच्या जिवितांत यात्नीक कितले म्हत्वाचे ते आमी सगळीं जाणा. पवित्र सुबेक यात्निकाची गरज. यात्नीक जातले जाल्यार ही आपोवणी आमच्या कुटुंबांतान उपजतात. तर आमच्या कुटुंबांनी आमी सगल्यांनी तोसवीत करून देव आपोवणी उत्पन्न करूं आनीक अदीक हीच देव आपोवणी ही आमचे दिवस्तिसींत फावो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी आदार मागुया. आनी आमी सगळीं ह्या संवसारांत देवाचे कारभारी. वी आर लॉर्ड्स स्टिवर्ड्स इन दीस वर्ल्ड. आमकां जोण एकल्याक एक जबाबदारी दिवन देवान ह्या संवसारांत धाडल्या. पूण साबार पावटी घडयेक हांवें म्हाका दिलोली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक ना. म्हज्या खासगी जिवितान, कुटुंबीक जिवितान, म्हज्या वावराच्या जाग्यार घडयेक तोसवीत घेवन घडयेक हांवें वावर करूंक ना. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांचो आमी उगडास करुया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोक्सणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक
आनी तुमकां बाबा बणिदो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागिवून सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं हे वेळार आमची खासगी मागणी गुरजो देवाक आमी उबारुया देवा आमच्या बापा पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या नेपेल्याच्या मोगार दारायल्या तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाचे जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप जी कोण तुमी दुर्बळांक पांये तोळा मोस्तितात आनी गांवच्या गोरिबांक नाच करून सोडटात ती तुमी हें आयकात तुमी म्हणटात आमचो तांदूळ गोठो विकपाक आमास केन्ना सोदतली आनी आमचे गोंव विक्रेक घालपाक सोनवार केन्ना सोंपतलो
माप उणें करून आनी मोल सोडून आनी खोटे तागडेन फोटोवन आमच्यान दुडू करून आनी दुर्बळांक विकतीं घेवंक जातलें आनी वान्नाची जोडी दिवन आमी गोरिबांक विकतीं घेवंक शकतले आमी गोवाचें पोळ लेगून विकूंक पावतले तर सर्वेस्पोर जाकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेता तुमचीच खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना देवाचें उतर हें आमचो जबाब हे परीन गावन जातलो सर्वेस्पराची वाखाणणी करात तो दुर्बळ्यांक वयर काडटात अनेक पावटी गावूया सर्वेस्पराचे सेवकानो वाखाणणी करात सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदां काळ सर्वेस्पराचें नांव ओचीत जावं आमचो जबाब सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची मोहिमा सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले ऊंच सोदरेर तो चडून बसला ऊंच तावन वडो घालून तो पळेता सरकार आनी प्रितुमेचेर नदर मारता आमचो जबाब कालत्याक तो दुडलींतलो उबारता दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता आपले पोरजेचें कुंवरां मोदें ताका बसयता आमचो जबाब बागेबोन पावलून तिमोथाक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप प्रितीच्या सगल्या आदी हांव मागता तें हें समेस मनशां खातीर प्रार्थना करात मागणी विनोती आनी दिनवासनी स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचे पूर्ण भोक्तीपणाचे आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्थायेन जिवचे पासत हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणाराक मानतात असलें सगळ्या मनशांनी सोडवून जोडलेली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय कित्याक देव एकलोच देवा आनी मनशां मदेकोत मदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू तोय मनीस ताणें समेस्ताचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कोशी समोर पिलो हाची गोवाय ताणें पुर्त्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी दोन दूत आनी विदेशां सोरी भावार्थाचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमला सत्य उलोयता फोट सांगिना देखून नितोल मनान हात उबारून राग आनी वाडविवाद नासतना दादल्यांनी वेता तोय मागणें केलोले म्हाका जाय देवाचें उतर हें सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावुया बी दा
5:27, 5 श्लोक, B10, page 27. Zoe soles fora, Zoe soles fora, Zoe soles fora, Zoe Zoe soles fora, Zoe soles fora, Zoe soles fora, Zoe Ugordoniam și calzam, che molto giabuta ci udrà. Ugordoniam și calzam, che molto giabuta ci udrà. Zoe soles fora, Zoe soles fora, Zoe soles fora, Zoe Zoe soles fora, Zoe soles fora, Zoe soles fora, Zoe Survet sportum ce soveasu, Dulce soveasu, Luca pormone Gesù Cristo ce șupă fortoman. Moi maducas sobria. आपल्या शिसांक जेसून अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदोम आसलो. हो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सुरशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपूण हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकता तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुगदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धोनी म्हजे कडचें मुगदोमपण काडून घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें? कोणूच म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. बरें, म्हाका मुगदोमपणा निकळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाची एकल्या रिणकाऱ्याक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितें देवो आसा? ताणें जाप दिली, 100 माप देल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, वेगीं बोस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितले देवो आसाय? ताणें परतीपाळ केलो, 100 मापा गो. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तो सुवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाड बुद्धीच्या मुगदोमाक दुनियान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोसवितेची. हांव तुमकां सांगता, भास्कोळपणां जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती ओतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडाची स्वागत करून घेतले. जो सोपुल्ल्या वस्तूंनी कातरेचो तो व्हडल्या वस्तूंनी कातरेचो, आनी जो सोपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्या वस्तूंनी खोटो. म्हणटच जर भास्कोळपणां जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमच्यान कातरेची जावंक जालें ना, तर ओसोल खरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पातयतलो? आनी जें तुमचें न्हय तातूंत जर तुमकां पातयोंक नजो जालें, तर तुमचें काशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याय चाकरान दोगा दोनयाची बरोबर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक झोळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पांग धरतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायची चाकरी करूंक जायना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या देवाच्या उतराचो संक्षेप म्हणल्यार पयले सुवातेर वी आर गॉड्स स्टिवर्ड्स. आमी ह्या संवसारांत देवाचे कारभारी. दुसरे सुवातेर
God expects faithfulness and prudence in our stewardship. देव आमचे कडल्यान आमकां दिला तें कारभारीपण हातूंत विस्वाशीपण आमचे थंय मागता. आनी तिसरे सुवातेर God given talents and things and blessings are for heavenly glory. तुका दिल्या ती देवाची गिरेस्तकाय, तुका दिल्या ते देवान दिलोले गूण सुर्गीचे राज जोडूंक तुका एक आदार. भाव भयणो, कांय वर्सां फाटीं घडलोली ही घडणी. एका दिसाक एक जाणटी घोव आनी बायल एका सोपुल्ल्या हॉटेलांत भितर सरली. आनी भाव भयणो, खूब पावस भायर सोडटालो आनीक सुमार रातचें 1 वर जाल्लें. आनीक ताणें वचून त्या हॉटेलाच्या मॅनेजरा लागीं आपणाक रावूंक एक रूम मागलो. आनी त्या दिसांनी भाव भयणो, त्या वाठारांत त्या शारांत जायते व्हड व्हड फुंगसांव चलता आनी ह्याच कारणान आख्खें हॉटेल बूक जाल्लें. पूण भाव भयणो, ह्या हॉटेलाच्या मॅनेजराक ह्या जाणटे ओस्तुरेक आनी बायलेक धाडूंक काळीज जालें ना. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आज म्हज्या रुमांत रावात. ही भाव भयणो, ही जाणटी घोव बायलां मातशी हाकड्योंक लागली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, भिवपाची कसलीच तुमकां गरज ना, आज तुमी म्हज्या रुमांत रावात. आनी भाव भयणो, त्या रातीक ती रावली. आनी दुसऱ्या दिसाक आपलें बील फारीक करता आसतना तांणी ताका त्या मॅनेजराक म्हणलें, यू शूड बी द बॉस ऑफ वन ऑफ द बेस्ट हॉटेल्स इन द युनायटेड स्टेट्स एंड आय वीश टू बिल्ड दीस हॉटेल फॉर यू. भायर सरता आसतना ताणें ताका म्हणलें, तूं ह्या धाकटुल्या हॉटेलाचो न्हय, पूण एक व्हड हॉटेलाचो सगळ्यान सोबीत अमेरिकन हॉटेल आसा ताचो तूं दोनी जावंक गरज, मॅनेजर जावंक गरज. आनी म्हाका खोशी आसा तुका एक दीस हें हॉटेल बांदूंक. भाव भयणो, त्या मॅनेजराक दिसलें हो एक जोक कसो करता आनी तो ही खबर विसरलो. साबार वर्सांनी ताका ह्या मॅनेजराक एक चीट आयली आनी चिटीन ताका न्यूयॉर्क हांगासर आपयलो. आनी ह्या चिटीन भितर टिकेटूय आसलेली न्यूयॉर्कान येवं. हो मॅनेजर न्यूयॉर्कान पावलो, ताका हो मनीस फावो जालो. तो ताका घेवन 5th Avenue 34th Street हांगासर गेलो. आनी पळयल्यार थंय एक व्हड सगळ्यान चकचकतलें हॉटेल थंयसर उबें आसलें. इट वॉज अ ब्रँड न्यू हॉटेल. आनी ताणें ताका म्हणलें, टेक दीस हॉटेल, आय हॅव बिल्ड दीस फॉर यू, रन दीस हॉटेल फॉर मी. हें हॉटेल हांवें तुका बांदलां, तूं ताचो मुगदोम, तूं ताचो मॅनेजर, हें हॉटेल तूं चलय. आनी भाव भयणो, हो मनीस जावन आसलो विलियम वॉल्डॉफ आस्टोर. आनी ताचें हॉटेलाचें नांव वर्ल्ड ऑफ आस्टोरिया, म्हळ्यार वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉटेल्स इन US एट द टायम. आज पासून भाव भयणो, हें हॉटेल चलता, पूण दुसऱ्या नांवांनी घडयेक चलता. वेगवेगळ्या देशांनी ताचे हे ब्रांचीस आसात. आनी ह्या मनशाचें नांव जॉर्ज बोल्ट. सोपुल्या वस्तूंनी हो मनीस कात्रेचो जालो म्हूण व्हड जबाबदारी ताच्या हातांत घातली. व्हड वस्तूंचो जबाबदारी ताका केलो. भाव भयणो, आयच्या दिसाक हेंच देवाचें उतर आमकां सांगता. आयचें पयलें वाचप आमी घेतला आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आमोस प्रवादी आमी जाणाव, ही इज द चॅम्पियन ऑफ जस्टीस. आमी ताका म्हणटा प्रॉफेट ऑफ जस्टीस. कित्याक तो रावतालो त्या काळार इस्रायलान जायतो भ्रश्टाचार चलतालो. आनीक हेंच तो आज आमकां ह्या वाचपान आयकूंक मेळटा. ह्या लोकां मदें इतलो भ्रश्टाचार चलतालो की देवाक तांणी सोडून दिलोलो. देव आसा हेंवूय ते विसरलोले. ते रावताले केन्ना काय आमचो सोनवार काबार जातलो आनी आमचो धंदो आमी परतून सुरू करतले. कित्याक सोनवारा दिसा धंदो करूंक जायनासलो. आनी तांचो धंदो कसलो ते आयच्या देवाच्या उतरान आमकां मेळटा. माप उणें करून आनी मोल चडून आनी खोटे तागडेन फोडून आमच्यान दुडू करूंक आनी दुर्बळांक केन्ना विकती घेवंक जातलें. वाणाची जोडी दिवन आमी गरिबांक केन्ना विकती घेवंक शकतल्या. असलें बाबूनो तांचो हो धंदो चलतालो.
मात पूर्ण प्रमाणीकपण तांच्या वावरांत नासले, तांच्या धोंद्यांत नासले. देवान तांकां ह्या संवसारांत कारबारी कशें धाडलेले, पूण हें कारबारीपण ते बरे तरेन चलय नासले. थंय नीत नासली, थंय सेवा नासली, थंय खरें आनी कितें खोटें हाचे मदें फरक नासलो. आयचे दुसरें वाचप भाग्यवन पावलो तिमोथाक बरोवन उगडास करता. भाग्यवन पावलो देवाचोच एक कारबारी, आनी हो कारबारी भाग्यवन पावलो म्हणटा हांव न्हयच फकत कारबारी जुदेवाचो, पूण हांव कारबारी ओन भावार्थ्याचो. कित्याक जुदेवा मदें हो अंतर आसलो, म्हणल्यार जीं कोण ओन भावार्थी आसलीं तांकां ते आपले पवित्र सोबेन सोंपेपणी घेनासले, आनी तांकां तो म्हणटा हांव दोगांयचोय कारबारी. आनी तो किरीत भाशेन आमकां मागूंक लायता कोणा पासत. आमी बाबूनो बाबळेताची प्रार्थना करता, आनी थंय न्हयच फकत आमी क्रिस्तांव पासत मागता, पूण आमी आख्ख्या संवसारा पासत मागता, वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां पासत मागता. आनी हेंच आमकां आयच्या ह्या वाचपान मेळटा, द पॅटर्न ऑफ द प्रेयर्स ऑफ द फेथफूल. थंय आमकां भाग्यवन पावलो म्हणटा मागणी, विनंती, दिनवासनी, स्तुती भोव करून राजा आनी उचल्या अधिकाऱ्यां खातीर करात. तांचे पासत कित्याक मागचें, कित्याक ते जावन आसात आमचे मुक्तम, ते जावन आसात आमचे कारबारी, जंय आमचो देश चलता, आमचो कारबार चलता. तर तांचे पासत आमी मागूंक गरज. आयचें शुभ वर्तमान बाबूनो लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले आमी घेतला. आज असल्याच एका खोट्या मुक्दमाची खबर आमकां मेळटा. तो आपल्या दोनयाक नाडटालो आनी कोणें तरी फिर्याद करून दिली, हो तुजो मुक्दम जो आसा तो तुका चोरता आनी नागयता. आनी तेन्ना तो आपूण ताका म्हणटा तुजो हिशोब म्हाका दी. आनी बाबून तो म्हणटा आतां म्हज्या मुक्दमपणा वेलो तो म्हाका काडटलो तेन्ना हांव कितें करतलो? कोणूक म्हाका सुकोतना भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. तर तो आपले शाणेपणाचो वापर करता. तो आपल्या दोनयाच्या ऋणकाऱ्याक आपयता, म्हणटा तूं म्हज्या दोनयाक कितलो देव आसाय. 100 मापां तेल जाल्यार थंय 80च बरें, 100 मापां गंव जाल्यार थंय तूं 50च बरें. हे भाशेन बाबून तो इश्ट जोडून घेवंक प्रयत्न करता. आनी जेन्ना भाग्योंत आगुस्तिनान हें देवाचें उतर वाचलें तेन्ना तो म्हणूंक पावलो, हें असलीं उतरां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या तोंडांतल्यान कशीं भायर सरूंक येतात. जरी तर आयचें देवाचें उतरां वाचलें जाल्यार आमकां दिसून येता की जेजू खोटेपण वाकाणटा कसो, आनी हेंच हे दोनयान केलें. त्या नालपुडीच्या मुक्दमाक दोनयान वाकाणलो, पूण भाव भयणो जेजू ताचें खोटेपण वाकाणलें ना. तर जेजू आज त्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कितें सांगूंक सोदता. पयले सुवातेर let the children of light acquire the prudence of the children of the world. ह्या संवसारांत जी मनशां एकमत वापरतात धंदो करूंक, आपलें जिवीत जिवंक, तीच एकमत, तीच तोजवीत उजवाडाच्या मनशांनी आपणावंक गरज. आमी जाणा बाबून ह्या संवसारांत कितें घडटा तें. कोण भाशेन रातचे राती सरकार बदलतात, कोण भाशेन ह्या संवसारांत गिरेस्तकाये खातीर मनशां वापरतात तें आमी जाणा. कितली तोसवितीन ती आपलो प्रयत्न करतात. खंयच्या बँकान पयशे घालचे, कोण मनशां लागीं भासाभास करची, खंयच्यो वस्तू आमी घेवच्यो, ही तोसवीत ह्या संवसाराच्या मनशां तें आसा. आनी हीच तोसवीत आमच्या आत्मीक जिवितांत आपणावंक आज हें देवाचें उतर आमकां सगल्यांक सुचयता. दुसरे सुवातेर बाबूनो देवाचें उतर आमकां सांगता, यूज युअर टेम्परल गुड्स टू एक्वायर इटर्नल वेलफेअर. देवान तुका गिरेस्तकाय दिल्या, देवान तुका देड्यांनी बोल्ला, ताचो वापर कर सुर्गेचें राज सोडून. बाबूनो मनी कॅन बाय एवरीथींग एक्सेप्ट हॅपिनेस. It can buy you ticket for any place except heaven. ह्या तुका तुज्या दुडवांनी सगळें दिवंक जाता सोडून खरी कुशालकाय. तुका दुडवांनी खंयचीय सुवातेर व्हरूंक जाता सोडून देवाच्या राजान. आनी बाबूनो हेंच देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमच्यान देवाची आनीक गिरेस्तकायेची एक सारकी पुजा करूंक जायना, चाकरी करूंक जायना.
यू वील लव वन एंड हेट दी अदर. तर बाबूनो आमी दिलोली गिरेस्तकाय कोण भाशेन वापरता काय. तिसरे सुवातेर बाबूनो ह्या मनशा लागीं दोन वस्तू आसल्यो. ही हॅड द टायम एंड द रिसोर्सीस एंड ही यूज्ड देम वेल. ताचे लागीं दोनूच वस्तू आसलेल्यो आपलें जिवीत थाऱ्यार घालूंक. पयले सुवातेर वेळाचो तो खरो वापर करता. ताचे लागीं चड वेळ आसूंक ना. मुग्धमपणा वेळो काडल्या उपरांत कितें तरी करूं. तर तो बेगीच्या बेगीन ह्या रिणकाऱ्याक आपयता. दुसरे सुवातेर ही हॅड द रिसोर्सीस. ताका तोचवीत आसली. ही वॉज अ शार्प मायंडेड पर्सन. आनी ह्याच खातीर इतले बेगीन तो हें सुगोट करूंक पावलो. आज बाबून आमचे लागीं ह्यो दोनूय वस्तू आसात. वी हॅव द टायम एंड द रिसोर्सीस टू चेंज आर लायफ्स. आनी बागेवन आगुस्तीन ताचें जिवीत आमी जाणा. तो परतून परतून म्हणटालो, नॉट टुडे लॉर्ड टुमॉरो. आज हांव जिवीत बदलचो ना, फाल्यां बदलतलो. आनी बाबून अशें करून करून सोबार म्हयने बदलले. पूण एका दिसाक ताणें म्हणलें, इनफ इज इनफ. पुरो आनीक हांव फाल्यां रावचो न्हू. आज हांव म्हजें जिवीत बदलतलो. चवथे सुवातेर बाबूनो, इंटेग्रिटी एंड फिडेलिटी इज द ट्रू यार्डस्टीक फॉर आर प्रमोशन टू इटर्नल रिवॉर्ड. आमचे कडल्यान देव एकमत आनीक विस्वाशीपण रावता. देवान आमकां सगळ्याक ह्या संवसारांत कारबारी रचल्यात. आमी जायते बिजनस आमी करता. आमच्या वावराच्या जाग्यार आमी वावर करता. आमचो कुटूंब आमच्या हातान घातलेलो आसा. कोण भाशेन तो आमी चलयता काय. आमकां हिशोब जरी तर देवान मागलो, आमच्या कारबाराचो हिशोब मागलो जाल्यार आमी आज कितें हिशोब आमी देवाक दितले. आज बाबून आमच्या दिवसीन आमी आपोवण्या खातीर आयतार आमी समरमता. आज देव आपोवणी खूब उणी जाल्ली आसा. हांव जेन्ना सालिगांवचे सिमनारीन आसलो तेन्ना 80-90-100 भुरगे आसताले. कांय दीस फाटीं हांव कसल्या कारणाक तरी सिमनारीन भितर सरलो. आनी थंय आसलेल्या फादर इलाग्यान विचारलें, कितले भुरगे आसात. ताणें म्हाका म्हणलें, 20 भुरगे आसात. 9th, 10th, 11th, 12th शिकतले भुरगे 20 सिमनारीस आसा. आनी ते फुडें पावतले तेन्ना ते देंवोन कितले जातले तें आमी नकळो. हांव सिमनारीन भितर सरलो तेन्ना 9थाक जॉयन जाल्लो तेन्ना 37 भुरगे आसले. आनी शेवटाक आमी 5 जाण पाद्री जावंक पावले. बाबूनो जेन्ना हांवें ताका विचारलें, जायती वोकेशन कॅम्प्स जातात म्हणल्यार ऑल्टर सवराक आपयतात. फादर म्हणटालो, कांय दीस फाटीं हे वोकेशन कॅम्प जाले. 250 भुरगे आसले, 250 भुरगे. आनी तांकां आमी फॉर्म दिलें, कितले जाण पाद्री जावंक सोदतात. आनी कितलो नंबर आसलो दिसता तुमकां? कॅन यू गॅस? कितलो नंबर? कितल्या जाणांनी घोडेक म्हणलें आपूण पाद्री जावंक सोदता? 10. एक कार्ड. एकूय भुरग्यान भाव भयणो म्हणोंक ना आपूण पाद्री जावंक सोदता. 250 भुरगे आसले, एकूय भुरग्यान म्हणोंक ना आपूण पाद्री जावंक सोदता. आनी भाव भयणो, हांव व्हड जबाबदारीन हें सांगूंक सोदता. हाची मुखेल जबाबदारी म्हणल्यार आवय बापूय. खंयच्याय पाद्रीक जरी तर तुवें विचारलें, तुका आपोवणें कित्याक लागून आयलां, 9% आनी अदीक पाद्री म्हणटले, म्हज्या आवय बापायक लागून हांव आज पाद्री जावंक पावलो. आनी हांवूय ह्या 9 मदलो. जरी तर म्हाका म्हज्या आवय बापूयन ते शिस्तीन वाडूंक ना, तसलें वातावरण, देवाचें वातावरण म्हज्या कुटुंबान जरी तर किल्लावन हाडूंक ना, जाल्यार हांव यात्नीक जावचो नासलो. बाबूनो, बी जरी तर झाड जातलें जाल्यार ताका मातयेची गरज आसा. वाऱ्यार झाडां जायनात. तेच भाशेन बाबूनो, जरी तर देव आपोवणी आमकां यात्नीक जातले जाल्यार हें कुटुंबान तावन उपजता. आनीक आज जरी तर आमी आवय बापायचें जिवीत नियाळ्ळ्यार, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत नियाळ्ळ्यार थंय देव आसा काय ना तें आमी नकळो. आज बाबूनो, आमी सगळें मुग्धमपण बेस बरे भाशेन चलयता. आमकां आमचें बिजनस, दुसरें आमचें जिवीत, आमचीं फुंगसांवां, आमचें घर कांय बरे भाशेन आमी नेटयता. आमी खूंय इन्वेस्टमेंट करूंक जाय तें सगळें आमी जाणा. असलीच तोचवीत आमी आमच्या उत्मीक जिवितांत वापरता काय. आनी जरी तर आमी अशें करिना जाल्यार देव आपोवणी खंय तावन आमकां मेळटली. सरकार तावन देव पाद्री धाडचो ना. ही पाद्रीपण आमच्या कुटुंबान तावन उपजता. देव जायत्या आमच्या तरणाट्यांक उलो मारता, पूण ही आमची तरणाटी हो उलो आयकूंक पावनात, कित्याक आज आमच्या कुटुंबांनी हें आपोवणें ना. आमच्या कुटुंबान आज मागणें उणें जालां.
तीर्स आमच्या कुटुंबांना सांगाती बसून मागणें करप, सांगाती रावप, जिवप हें भाव भयणो उणें जायत गेलां. आनी हाचो परिणाम म्हणल्यार आज यात्नीकपणाक आमचे भुरगे फुडें सरना. तर भाव भयणो, आमी आवय बापूय कशी आमची जबाबदारी ओळखून घेवया. देवान हो कारभार आमच्या हातांनी घातलेलो आसा. देवाक आमच्या कुटुंबाचो मुखेली आमी करुया. आनी तेन्नाच की ही देव आपोवणी आमी आमच्या ह्या दिवसींत चडोवंक पावतल्या. तर हीच कृपा आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या अल्तरार उड्या स्वरुपान येतल्या जिसू लागीं मागून घेवया. सगळे आमी उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करून म्हणया. सोत मानता देवाक, सर्व पोतेदार बापा, स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करवी सांबाळलो, आंकवार मेरयताय सोलमलो. पोंच पिराताकाल ताणें गोश्ट सोंसली, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिबलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो, सर्व पदवीदार देवपाच्या सुयाक बसल्या. तुय ता जिव्या आनी मेल्याची मनसुबी करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकदार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार काय आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. इजायास प्रवाद्याक देवाचे आपोवणे आयले तेन्ना ताणें म्हणलें, हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. आमच्या पाप साहेबान भिस्मांनी, सगल्या याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाची भावा भयण्यांनी देवाच्या उल्याक दिलोलो जबाब सदांकाल सांबाळूंक आनी दिसा दिसपटी आपणाक फावो जालोले आपोवणे तिरावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. झेरेमायस प्रवाद्याक आपोवणे आयले तेन्ना सोरेस्परा देवान ताका म्हणलें, उमटूंक आनी मोडून उडोवंक हांवें तुका अधिकार दिला. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान आसलोलो वावर एक व्हड आपोवणे आनी जबाबदारी म्हूण वळखून समाजांत वसतेले वायट उमटावन आनी मोडून उडोवंक भारी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. साम्येलाक उलो करून देव आपयता तेन्ना साम्यल देवाक जबाब दिता. उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. जायत्या आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकूंक आनी देव तांकां आपले आपोवणे दिता तेन्ना तांणी सगळे खुशालकायेन मानून घेवन जायत्या तरणाट्यांनी याज्ञिकी आनी म्हत्वाची आपोवण्याक खांद मारूंक देवा लागीं मागुया. आंकवार मारिया देवाचें आपोवणें मोगान स्विकारता आनी अशें उद्गारता, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवा पेल्याच्या मोगान मजबूत जावंक, सायबीण मायची भोक्ती वाडूंक आनी सायबीण माय भाशेन आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक देवाची येवजण
आनी देवाक कितें जाय तें विचून काडूंक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक देवा लागीं मागुया. Jesu'cia navan Papa, te magnifico tuba. Jesu'cia navan Papa, te magnifico tuba. स्वर्गीच्या बोधार बाबा का आमच्या गुरजो आनी आमचे मागणे आमी तुजे मुखार दवरल्यात तांची तुजी दोळ्याल दीस घाल आनी आमच्या हातांनी तुवें दिल्लो वावर बरे भाशेन एकमतीन शाणेपणान आमी करूंक तुजे जाणवेन आमकां बोर म्हूण मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे C30 पान 40 C33 पेज 42. मोशा भाव भयणीदो मोशान तुमचे बलिदान सर्व पोतवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हूण मागत. तातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नव्या पवित्र सुरवेच्या देवाक सर्वेस्परा आमच्या बाबा तुजे पोरशेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पोतवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी तशें मरण समरमता जिव्या भावार्थान तशें पुनर्जन्मपण पुरगटा. तीर परवाशान तशें मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भोक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचादी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातल्या पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartazo good porgotuja. Gesù melo, Gesù život sada, Gesù novio jedno, Gesù novia jedno. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविता सोडा आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आग्वार मरी देवाची माय संगती बागेवन सुसे ती सोपोती बागेवन धर्म दोता बागेवन सुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोम्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सांगातान सगळीं धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्ही सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोरवाच्या नोतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जाताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती त्या तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येता रास ओड चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची येयात क्रिस्मसाच्या वेळार आमी गायन गावया. D21 पान 58 D21 पेज 58. Down, Laglia Otra.
सुकले आमी उबे रावया. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारान तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमच्या असोकतायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बोळान तूं आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणात आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोळ आमचे जिणेचे चालीत आमी भोगिसो कर आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. मातशें बसुया. फाटल्या आयताराचे दोन दान जालां 60,110. 8 सप्टेंबराचे 85,500. सेकंड कलेक्शन 23,210. सगळ्याक तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज आपोण्याचो आयतार तर पाद्रीपणाक आनी मोठवाशी जिविताक आपुणी आमच्या कुटुंबांतल्यान उत्पन्न जावंक आमी मागुया. आज दुसऱ्या मिसा उपरांत तरणाट्याची सोमात सगळ्या तरणाट्यांनी वांटो घेवचो आनी खेरीत भाशेन ह्या आयच्या मिसाची बरे भाशेन मांडवळ केल्ल्या खातीर आमी तांकां शाबासकी दिता. आज ऑक्सिलियम कॉन्व्हेंटान आमच्या वारडाच्या पेंचीम टिनींतल्या ऑल्टर सवरांचो हांचो मेळावो 15 सप्टेंबराची तावन मेदाल मिलाग सायबणीची भेट आमच्या गोऱ्यांनी सुरू जाल्या. मागण्याच्या आनी व्हड भोगतीपणान ही भेट आंकवारमारीच्या आमच्या कुटुंबान आमी घेवया. फाल्यां सप्टेंबराचे 19 मागण्याची सोमात कॅरिस्मॅटीक प्रेयर मिटींग 4:15 वाजता तीर्स 4:30 ते 6 पर्यंत एडोरेशन देवाच्या उतराचेर नियाळ वांटो घेवंक मागता. सप्टेंबराचे 21 बुधवारा दीस पेरपे सुकर सायबणीचो 5वो बुधवार 5:30 वाजता मीस उपरांत मिसाचे बलिदान मांडवळ करून पाद्रीबाट मार्टिन्स आनी नायराले मरण. ब्रेस्तारा दीस आमच्या पात्रोन सामिगेलेचे आमच्या आस्काराचे माडेचेर आशिर्वाद आनीक मीस. ह्या वर्साक लिनो फाल्काव आनी फामिली परब करूंक फुडें सरल्या. सांजे ते 5:30 वाजता उपरांत माडेचेर आशिर्वाद आनीक मीस. शुक्रारार तावन आमची नोवेना आमी सुरू करता. सांजेर 5:30 वाजता तेच उपरांत मिसाचे बलिदान. दोन दिसा नोवेनाच्या मिसा उपरांत SSCP वांगडी खेळणी चलयतली तो तांकां आदार दिवया आनी ह्या नोवेनान बाबीनो वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करुया. सोनवारा दीस सांजेर इंग्लीश मीस आसचेना कित्याक आमी नोवेना सुरू करता. इंग्लीश मीस आसतलें 9:15 वाजता आयतारा दीस. फुडल्या आयताराक भुरग्यांक दोतोन सकाळची न्हय मातशें उगडा सुर्या. फुडल्या आयताराक भुरग्यांक दोतोन सकाळी न्हय पूण सांजेक 4:30 वाजता उपरांत नोवेनाच्या मिसान आमची ही भुरगीं वांटो घेतली. मोतीन दर्या दोतोन फुडल्या आयताराक सकाळी न्हय पूण सांजेर 4:30 वाजता. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी ह्या म्हयन्यांनी कोणूय लोक जावंक सोदता जाल्यार तांकां आमी ही शिकवण सुरू करतल्या. ऑक्टोबराचे 30 ते ऑक्टोबराचे 8 एक सुमान सांजेर 6 ते 8 पर्यंत. 3 ऑक्टोबर टील 8 ऑक्टोबर कोण लोक जातात तांणी वांटो घेवचो. ऑक्टोबराचे 10 सिनियर सिटीजन्स एसोसिएशन बोट क्रूज आमचे पणजे आसात ताका ती वयतली. आमची ही सिनियर सिटीजन्स कुपन्स फुडल्या आयताराक मिसा उपरांत तांकां दितले. फकत सिनियर सिटीजन्स मेंबर्स आसात तांकांच हातूंत वांटो घेवंक मेळटलो. दर आयताराक अल्कोहोलीक एनोनिमस हांची सोमात सकाळीं 10:30 ते 12 पर्यंत. फुडल्या आयताराक मिसाचे मांडवळ करूंक पयले मीस प्रेयर ग्रूप, दुसरे मीस सिनियर सिटीजन्स आनीक नोवेनाचे मीस करूंक फावो ती जबाबदारी आसली. SSCP कलेक्शन आज आसतलें. कम्युनिदाद ऑफ तालिगांव कोळीत करूंक मागता. इलेक्शन आसतली प्रेसिडेंट ऑफ सेंट मायकल्स फीस फॉर द इयर 2023. इलेक्शनां जातली 25 तारखेर ह्या म्हयन्याचे 10:30 वाजता सदांच जमा जातल्या तांच्या वस्त्रांत. सुकली उबी रावया. सर्वीस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आनी आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुका शेवटा गायन गावया. जेजू सोमी F8 पान 290 F8 पेज 89.